गोंयांत 2 सुवातांचेर विधानसभा पोटनिवडणुको जावपाच्यो आसात. एक वाळपय मतदारसंघात जाल्यार दुसरी मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार ज्या मतदारसंघात बसता थंय वेंचणूक जातली. जर पणजे मतदारसंघात मुखेलमंत्री वेंचणूक लडोवपाक इत्सूक आसल्यार आपलो तांकां पुराय तेंको आसा म्हूण पणजेचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार हांणी स्पश्ट केलां. RDX खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. मनोहर भाई आमचो गोंयांक येदे व्हडले डिफेन्स मिनिस्टराचें पद सोडून येदी व्हडली सॅक्रिफायस करून आमच्या धाकटेशा गोंयांक लागून आयलो आनी म्हाका दिसता आमचें कर्तव्य जाता की खंय तरी ताजे हात बळकट करपाक. आनी डेफिनेटली आमचो निलेश बाब काब्राल, हांव, आल्लूच अशे खुबशे जाण आमी मेळून पक्षाकय सांगलें आनी मनोहर भाईकय सांगलें आमच्या मुख्यमंत्र्याक की आमी सगळे जाण ताका जाय थंय सीट आमी वेकेट करपाक तयार आसा आनी निर्णय हो ताजो आसतलो. चड करून पणजे फोकस करता डेफिनेटली आमचो मनोहर भाई जेन्ना दिल्लीक डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून गेल्लो तेन्ना पणजेच्यान आमदार आशिल्लो आनी मुख्यमंत्री आशिल्लो आनी आतां तो मुख्यमंत्री आसा आनी हो ताजो ट्रेडिशनल आमचो भारतीय जनता पक्षाचो बालेकिल्लो. पणजेच्या लोकांनी 1994 साकून जे भारतीय जनता पक्षाक आनी मनोहर भाईक समर्थन केल्लें ते प्रत्येक इलेक्शनाक वाडत गेलें आनी म्हणून म्हाका दिसता दीस इज हीज नॅचरल चॉयस. हांवें पक्षाक सांगलां की कितेंय जर आदेश आसतलो आनी जर पणजेच्यान कॉन्टेस्ट करपाक आसतलो जाल्यार हांव स्वखुशीन आनी सगळे कार्यकर्ते सहमतीन हो सीट आमी परत एकदां मनोहर भाईच्या नांवाचेर लडोवया.